चेसी गेले मरे त्याची आणि Crystal. मुखाली गेले प्लस बॉडी गेली इंजिन आहा त्याची बरे इंजिन बरें इंजिना काय झालं ना चापोली काणकोण हांगा एका फॅटल एक्सिडेंट जाला आनी ह्या फॅटल एक्सिडेंटा भितर रवीश राजेंद्र कोमरपंत हो काणकोणच्या एक भुरग्याक मरण येयलें. सविस्तर म्हायती अशी की रवीश राजेंद्र कोमरपंत आनी तेजे 3 जाण फ्रेंड थार एक गाडी घेवन जवळ जवळ 2:30 ते 3 फांतोडेर आज 3 चापोलीचे काणकोणच्यान चापोलीचे दिशेन वयताले. जो बारीक अरुंद रस्तो वेडी वांकडी वळणां आसा थंय अशा वळणा वयल्यान एक जे मेजर वळण आसा थंयच्यान तेजी गाडी भायर गेली आनी ते स्पिडी आशिल्ले आसुये सांगपा जायना ते गाडीन धक्को एक मोठी फातरां दिलो आनी थंय ऑन द स्पॉट एका मरण येयलें अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. त्याच बरोबर जो ताजो आनी एक फ्रेंड आशिल्लो तोय सिरियसली इंजर्ड आसा आनी ताका मडगांव डिस्ट्रिक्टान रिफर केला अशी म्हायती मेळटा. काणकोण पुलीस एकंदर ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश कोट.